दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक शौचालय, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले। ह्या सुविधांक खातीर ट्रेकर्सा कडल्यान दरेकी 177 आनी 50 रुपया घेतले। गायडांचो ह्या फी कडेन कांयच संबंध ना। गायडांक पयलीं प्रमाण दरेकी ट्रेकर्सा फाटल्यान जे पयशे मेळटाले ते आतांय मेळटले खंय। GTDC आणि GFDC मिळून आज ही साईट आमचे ऑनरेबल MLA सावड्डेचे आणि चेअरमॅन ऑफ GTDC हांच्या हस्ते आज आम्ही उद्घाटन केले ही सायटीचे। ही साईट एकच दाखवून दिता की वी आर व्हेरी सिरियस इन स्ट्रीमलायनिंग अँड रेग्युलरायझिंग जो आमचो टुरिजमाचो जो सेक्टर आसा। वी आर टॉकिंग अबाउट हिंटरलँड फॉरेस्ट एरिया, कित्याक फॉरेस्ट एरियान जे आमची बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, दूधसागर इज पार्ट ऑफ द सँच्युरी। सो अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GTDC has launched this new site and this site is लोकांक जेन्ना बुकींग करपाक जाय they have to book on www.dudhsagartrekking.com ह्या सायटीचेर जेन्ना ते क्लिक करतले from now on जे टुरिस्ट त्या एरियान वचपाक सोदता, ट्रेकिंग एक्सपिडिशन्स करपाक सोदता, हांकां सगळ्याक थ्रू दीस सायटच अवेलेबल जातले सगळे ट्रेक्स, बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ स्ट्रीमलायनिंग आवर द हिंटरलँड टुरिजम। आणि आमचे पर्यावरण तर आमकां राखपाक जाय। इट इज इम्पॉर्टंट की आमी सारके बरेपैकी ट्रेन्ड गायड्स घालून लोकां बरोबर लिमीट जो जे टुरिस्टाचो लिमीट आसा पर गायड तेंय बी आमी कॅप केल्लें आसा। आनी तितलेच आमकां गायड्स आमी ते वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान वचून ते द गायड्स हॅव गॉट ट्रेन्ड आनी तांकां जे कितें पळय फॅसिलिटीज जाय GTDC इज प्रोवायडींग। आनी त्या एरियान आमच्या दूधसागर एरियान वॉटरफॉल एरियान जे कितें फॅसिलिटीज जाय infrastructure जाय तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डुईंग, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हॅज डन। दॅट इज लायक थंय चेंजिंग रूम्स म्हणात, टॉयलेट्स म्हणात, थंय कॅन्टीन म्हणात, हें सगळें आमी आतां थंय डेवलप केल्लें आसा आनी प्रोवायड केल्लें आसा। सो जेन्ना ऑक्टोबराच्यानी बी नॉर्मल टुअर्स सुरू जातले, GP सुरू जातल्यो, त्यो तांकां सगळे ह्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो। सो दॅट इज वॉट GFDC इज चार्जींग फॉर। And forestry charges, of course, because it's the forest area, and GTDC is charging for their expertise. So अशें म्हणून आमी जॉयंटली हो फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। 50 रुपया GFDC because we are providing the facilities, toilets, changing rooms, हे सगळे we are providing infrastructure. फॉरेस्टाचे चार्जेस आर 100 रुपीज which are there at all the sites. वाडयल्ले पयशे फाटी घेवचे म्हणून कुळ्या दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग गायडांनी बंद दवरिल्ली। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर 177 रुपया वाडयल्ल्यान गायडांनी नाराजी उक्तायल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।